प्रितीच्या भावान भयणो, एक सांत आसा सेंट कॅनिशियस, सेंट पिटर कॅनिशियस, जेजुईत तो. ताची एक घडणी अशी, तो जर्मनी देशाचो वडील आसलो. मिन्स थंय जेजुईत आसात, जेजुईत पाद्री आसात, तांचो तो वडील आसलो. आनी तो कसल्या तरी कामाक लागून इटाली एक घरांत, आमच्या दुसऱ्या आनी एक घरांत तो गेलो, ताच्या वांगड्या बरोबर तो गेलो. आनी त्या घराचो जो वॉचमॅन जो आसा तो ताका भितर घेना जालो. आनी मिन्स म्हणजे कोणाची एक वडिलाची लॅटर हाडल्या शिवाय तो ताका भितर घेना जालो. आनी हो सांत सेंट पिटर कॅनिशियस भायरूच बसता आपल्या वांगडा सांगती, तो सांगून देखून की आपण प्रोविन्शियल, आपण वडील जर्मनीचो, तरी तो मानून घेना तो वॉचमॅन. पूण भाग्यवंत भायल्यानूच बसता. एक वर मायज सुमार जाता आनी तो थंयच बसता. मागीर थंयचोच एक रेजिडेंट पाद्री आसा, तो ताका जेन्ना तो पळयता न्हू, तेन्ना आनी तो ताका सांगता, हाका वॉचमॅनाक, की तुवें ह्या वडिलाक कित्याक भायर दवरलो. आनी तो वॉचमॅन दुखापती जावन माफी मागता. पूण संताची इतलींच उतरां, म्हाका तुवें कांयच वायट करूंक ना, पूण तुवें तुजी फकत ड्युटी केल्या. मोगाच्या भावान भयणो, हो एक व्हड सांत, पूण तरी आसतना ताणें आपलें व्हडपण दाखोवंक ना. तो खालती जालो आनी तो जाणा ओके वॉचमॅन आपणाची फकत ड्युटी करतालो, देखून ताचो कांयच गुन्यांव ना. आयज जेजू आमकां थंयच करूंक आपयता. तो जाणा, मातयेव शुभ वर्तमान बरयता आसतना ताणें पळयलेलें आसा, जेजू बारा भोंवता आसतना ताणें पळयलेलें आसा. त्या काळाचे हे जे धर्मीक गुरू आसले, धर्मीक जे लोकांक देवाच्या वाटेर चलपाची मार्ग दाखोवचे हे जे लेवीत आनी धर्मशास्त्री आसले, तांची तो जेजू तांकां तो टार्गेट करता. कित्याक तांची कामां जावन आसा लोकांक देवा सशी हाडूंक. पूण ते लोकांक हाडचे स्वातीर मोगाच्या भावान भयणो, आपलेंच व्हडपणान भरलेले, आपलीच पवित्रता दाखोवंक, दुसऱ्यांक दाखोवंक ते वावर करताले. आनी आपलेंच गोरवान ते भरलेले, ते दुसऱ्यांचेर ते ओजें घालताले. मोइसेसाचे जायते कायदे आसात, आनी ते भायर ताणें आनिकूय कायदे करून लोकांचेर ओजन घातलेलें आनी दुसऱ्यांक दाखोवंक सगळें काम करी. जिद्या मध्ये न्हू ते धाकले कुडक्यांचेर न्हू बरोवन, पयस पुस्तकाचेर उतरां बरोवन ते खोपेलार आनी हातीक बांदताले. पूण तांची हे जे फारिझेव आसले ते व्हड अक्षरांनी तेंचे लोकांक दाखोवंक व्हडलें ते घालताले. आनी जेजू आज तांकां शीण करता, कित्याक ते लोकांक दाखोवंक कोत्तात म्हूण. आनी जेजू म्हणटा की तुमी मोइसेसाचे कायदे पाळनासतना रावनाका, पाळात, पूण त्या फारिझेवां भशेन जायनाकात, जे आपलें व्हडपण दाखोवंक दुसऱ्यांक कोत्तात ते. आनी आयज जेजू म्हणटा आमकां खालती जावंक तो आपयता. आमी आमच्या जिवितांत आमकां एक व्हड पोजिशन घेवंक म्हूण न्हय, पूण जाता ते भाशेन खालती रावन जेजू जसो तो एक देव, तरी आसतना तो खालती जावन मनीस जालो, तेंच तो आमकां दाखयता. आमच्या जिवितांत आमी नदर मारूया. आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी केन्ना केन्ना आमच्या व्हडपणान बुडलेलीं आसात, आमच्या गोरवांनी बुडलेलीं आसात. आनी ह्या गोरान बुडून मोगाच्या भावान भयणो, आमी दुसऱ्यांक शीण केलेली आसा, दुसऱ्यांची नीट केलेली आसा, आनी आमकांच व्हड म्हूण समजलेलीं आसात. त्या फावटी असलें जाता. आमी हेच पातकाक पडून जावच्याक, पूण आमी खालती जावन आमची आत्मीक बदलून जावच्याक आमी त्या लागीं मागूंक गरजेचें. आनी जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. आमी जाता ते भाशेन जेजूक चिटकून रावया. जेजू लागीं वेळ सारून ताकाच अनुभवून आमी ताचेच भाशेन जावंक आमी वावरुया.